नमस्कार. आमच्या सगळे उपस्थित प्रेस भाव भयणांचे आम्ही हांगा स्वागत करता इनाफ रिजन गोवाच्या तर्फे. आणि फाल्यां जे TCP ऑफिस कार्यालयाचेर एक आमचे रिप्रेझेंटेशन दिवपा खातीर म्हणून तो एक मोर्चा आमी आयोजीत केल्लो आसा, ही रॅली आयोजीत केल्ली आसा. त्याच्या संबंधी माहिती दिवपा खातीर म्हणून आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी हांगासर घेतात. म्हाजे बरोबर गोविंद शिरोडकर आसा, हांव देविदास आमोणकर. फाल्यांचो जो कार्यक्रम आसा, ह्या कार्यक्रमाचें वैशिश्ट्य अशें आसा की गोंय सद्या सस्टेनेबल जो डेव्हलपमेंट आसा त्याच्या भायर तेजें कन्वर्जन जें जाता तेज्या खातीर 39A नांवाचें एक शस्त्र, दुधारी शस्त्र वापरलें वयता, म्हणजे ताचो गैरवापर केलो वयता. त्याच्या विरोधान खरें म्हणजे इनाफ इज इनाफ गोवा आणि आमचे जे प्रमुख मुखेली आसा जस्टीस फर्दिनांद बेलो आणि पयलीं एक निवेदन दिलें सरकाराक. तें निवेदन मुख्यमंत्र्याक दिलें. आमचे 10 चार्टर ऑफ डिमांड जे आसा हे प्रधानमंत्री राष्ट्रपती पर्यंत आमी पावयले. त्यानंतर 39A स्क्रॅप जावचो हेज्या खातीर म्हणून परत जेन्ना असेंब्ली चलताली, विधानसभा जेन्ना चालू आसली तेन्ना सत्ताधारी पक्षा सयत सगळ्या पक्षांक आमी निवेदन दिलें की हे 39A नांवाचे जे कलम आसा ते रद्द करा आनी तेज्या सकयल जितली म्हणून कन्वर्जनां जाल्ली आसा ती परती करा, कारण ताका कांय बेज नासली आनी गैरव्यवहार हितून सगळो दिसून येतालो. पूण जालां कितें की सरकार आयकपाच्या मनस्थितीन ना अशें एकंदरीत लक्षात येता. त्या उलट खंय तरी आपल्या हातीन असलेल्या सत्तेचो दुरुपयोग करून, गैरवापर करून दर आठवड्याक ते आतां 39A नवीन नवीन ऑर्डरी काडत आसा, नोटिफाय करत आसा आणि हे आमच्या गोंयच्या एकंदरीत आरोग्याक घातक आसा. आमच्या फुडाराची आमकां चिंता आसा आणि त्या दृश्टीन मागीर आतां फुडलो आमचो स्टेप कितें तर आमी फाल्यां कायदेशीर रित्या, अजून पर्यंत आमी आंदोलन एकदम शिस्तप्रिय रितीन आणि डेमोक्रेटिकलीच आमी ते सगळें चलयत आसा आणि तेजोच एक भाग म्हणून, पण आमचो एक रागूय म्हणून आमी फाल्यां एक निवेदन घेवन CTP कडेन वचपाचें आसा आणि त्या खातीर आमी आवाहन केला सगळ्या पक्षांक, इन्क्लुडींग भारतीय जनता पार्टी, विरोधी पक्षातले सगळे जे आसा तेंच्यांनी येवचें, कारण हो फक्त इनाफ इज इनाफान जे कोण आसा त्यांच्याच हेचो भविश्याचो प्रश्न ना, हो गोंयच्या भविश्याचो प्रश्न आसा आणि तुम्ही सगळे जबाबदार आसा ह्या गोंया खातीर अशें आमी मानता. त्यामुळे सगळ्यांनी ह्या आमच्या उल्याक पाठिंबो दिवचो अशें एक आवाहन करपा खातीर म्हणून आजची हें आसा. तेज्या संबंधीचो जो तपशील आसा ते आमी सगळ्यांनी 9:55 जमपाचें ठरयलां. 10 आमी ती सभा सुरू करतले. सुरवातीक आमचे जे मुखेली आसा इनाफ गोवाचे ते आमची जी भुमिका आसा थंय जमपा फाटल्यान ती तुमच्या मुखार मांडपाचो प्रयत्न करतले. त्याच बरोबर थंय जमलेल्या सगळ्या लोकांचे ज्यो आसा ह्यो सयो ज्यो आसा त्यो जमा केल्यो वयतल्यो. आमचे कार्यकर्ते त्यो सयो आणि ते रिप्रेझेंटेशन घेवन डॉक्टर क्लॉड आल्वारीस यांच्या मुखेलपणा सकयल एक आमचे शिष्टमंडळ जे आसा पळय ते CTP वचून मेळटले आणि ते निवेदन थंय सादर करतले आणि आमची मागणी जी आसा ती तेंच्या मुखार दवरतले. ते जे निवेदन कितें आसा ते तुमकां फाल्यां सकाळीं दिलें वयतलें. त्यानंतर बाकी सगळे जे थंयसर जमा जातले तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर आपले जे आवाहन आसा ते करचे, तेंच्यांनी आपले उलोवप करचे. अशे खातीर आमचे जे वेगवेगळे तालुका समित्यांचे जे मुखेली आसा ते थंयसर आसतले, ते उलयतले. त्याच बरोबर आमचे सोशल एक्टिविस्ट जे आसा तेही तुमच्या मुखार आपलो विचार मांडटले आणि आमच्या ज्यो सगळ्यो पार्टी आसा, हांव हांगासर
परत एकदा कॅटेगोरिकली सांगता, भारतीय जनता पार्टीचे सुद्धा कांय लोक आसा जेंका गोंय वाचयनशे दिसता, तेंच्यांनी ह्या सभेक येवचे, ह्या मोर्चान सामील जावचे, आपले विचार व्यक्त करचे आनी गोंय वाचोवपा खातीर जे आमी फुडें सरलेले आसा ते ताका आमकां मदत करची. कारण तुमच्याय भुरग्यांच्या फुडाराचो विशय घेवन आमी फुडें वयता. येयल्या उपरांत परत एकदा डॉक्टर क्लॉड आल्वारीस प्रेसाक थंय एड्रेस करतलो आनी मागीर म्हणजे त्या दिसाची ती सभा थंयसर सोंपतली. आता एक विशय असो आसा की हे सगळें निवेदन दिता आमी सगळे कायदेशीर रित्या अजून पर्यंत करता आनी आमकां कायदो हातीन घेवपा खातीर सरकारान मजबूर करचें न्ही अशी आमची एक इच्छा आसा आनी सरकारान हेची दखल घेवची आनी आमी जे सांगलां की 39A हे असेंब्लीन तेंच्यांनी मांडून ते फाटी घेवपा खातीर म्हणून जे विधेयक आसा ते मान्य करचें आनी ही विनंती आमची सातत्यान आसतली. ते जर करत जाल्यार आमचें गोंय वाचतलें अशी आमची इच्छा आसा आनी ती सरकारान ती आमची मागणी आसा मान्य करून घेवची. कारण ते एक 39A जर सोंपत जाल्यार बरेचशे विशय म्हणजे लाखांनी स्क्वेअर मिटर जी जागा कन्वर्ट जाता ती आमची वाचतली आनी गोंयांत सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जो आमकां अपेक्षीत आसा, हांव परत सांगता, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाक आमी केन्नाच न्हयकार दिवंक ना, केन्नाच आमी नाका म्हणूंक ना, पण ते सोंसपा सारकेंच आसूंक जाय. जेन्ना ते आनीक सोंसून नजो ह्या स्तराचेर येता तेन्ना आमकां इनफ इज इनफ म्हणून आवाज उठोवचो पडटा आनी सरकाराक एक शिटकावणी दिता. ते जर कशें आसा, आमी पयलीं कायद्यानूच वयतले पूण कायदो आमकां हातीन घेवन सरकारान लावचो न्ही ही शिटकावणी हांव ह्या क्षणाक दिता. हांव विनंती करता गोविंद बाब शिरोडकराक की त्याने आपले विचार हांगासर मांडचे. इनफ इज इनफ आणि सोसूं नजो ही जी आमची संघटना आसा त्यांनी ही गोंय सांबाळपा खातीर एक चळवळ सुरू केल्ली आसा. ह्या चळवळीक सबंद गोंयभरांसून आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. आमच्या सगळ्या 12 तालुक्यांनी आमच्यो इनफ इज इनफाच्यो बैठका जाल्ल्यो आसा, चिंतन बैठका जाल्ल्यो आसा. तेन्ना एक गोष्ट आमच्या निदर्शनाक आयली ती अशी की गेले 6 म्हयने सुमार जाले आमी ही चळवळ उबी करून. तातूंत मुख्य जो आमची जस्टीस फर्दिन रेबेलो जे हे ह्या इनफ इज इनफ चळवळीचे प्रणेते आसात, तांणी एग्रीकल्चर अमेंडमेंट बिल असेंब्लीन सादर करपाक ऑपोजिशना कडेन तशेंच हेचे कडेन दिल्ले रुलींग गव्हर्मेंटा कडेन. ताचेर कांयच हें जावंक ना. आनी सगळ्यात म्हत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार असो की 39A आनी पयलींचे 72 ही जी कलमां आसा ही आमचे गोंय नश्ट करपा खातीर इतकी सामकी गंभीर आसा. आमचे गोंयकाराचे अस्तित्व हांगासर काबार करतले. हेका लागून जर तर आमची शेती सांबाळटले, आमचे बाकीचे पर्यावरण जर सांबाळटले, न्हंयो सांबाळटले, सगळे 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 जाल्यार हे 39A जे आसा हे रद्द जावप हे खूब गरजेचे आसा. आनी तुम्ही जाणा म्हणजे प्रिय असे आमचे सगळे गोंयकार जाणा की ह्या सरकाराक काही संवेदना ना, गरीब लोकांविषयी त्यांच्यो भावना ज्यो आसा
त्यांच्यो भावना आसा त्यो उचंबळून येना, तांकां काय निर्दयी जाल्ले आसा. आणि जर तर या निर्दयी सरकाराक, या निर्दयी मंत्र्यांक, या निर्दयी आमच्या सीएमाक जर तर हे जे न्हिदेचे सोंग घेवन ही जी सगळी कर्मां करता तांकां जर जागे जर करतले जर जाय, आमकां सगळ्यांक आमच्या युनिटीची गरज आसा, आमच्या एकवटाची गरज आसा. आणि जोपर्यंत आम्ही गोंयकार आमचो एकवट दाखोवन दिवचे ना, तोपर्यंत आम्ही ज्या आमच्या फुडले पिळगेचो विचार करता त्या आमच्या फुडले पिळग्यांक आम्ही न्याय दिवपाक पावचे ना. आताच देविदास बाबान सांगला त्याप्रमाणे दर 8 दिसांनी नो डेव्हलपमेंट झोन आशिल्ल्यो जागा, जसो कितें टीसीपी आमचो मिनिस्टर विश्वजीत राणे गोंयकारांचेर उपकार करता आणि नो डेव्हलपमेंट झोनाच्यो जागा तो पतो डिनोटिफाय करता. अजा म्हणजे आपण तुमचे गोंयकाराचे कितके बरे करता ते पळय दवरता, असली फटिंगपणा हांव करता. आतापर्यंत लाखांनी स्क्वेअर मिटर एरिया जी आसा ही 39 हेच्या अंतर्गत सेटलमेंट झोनान घातलेली आसा. आमकां बेस्ट उदाहरण या सरकाराचे, हे सरकार कितके निर्दयी आसा त्याचे म्हटल्यार तारापूर सरवण हांगासर हे जे आता एज्युटेशन चल्लां ते आसा. तर माझ्या सगळ्या गोंयकार भावांक आनी भयणांक आणि समस्त आमच्या जनतेक पळय, फाल्यां आमी या टीसीपी डिपार्टमेंटान तांकां जाब विचारपाक वयतले, तांकां निवेदन दितले की ही तुम्ही जे कितें कृत्य चलयल्लें आसा ते तुम्ही एकदाचे बंद करा म्हणून सांगपाक वयतले. तेन्ना आमकां आमची शक्ती जाय. लोकशाहीन लोकांची शक्ती ही महत्वाची असता, तो व्हडलो फोर्स असता. तेन्ना म्हजी एकूच विनंती आसा, इनफ इज इनफ या संघटनेच्या वतीन की प्रत्येक गोंयकारान फाल्यां डेम्पो टावर्स टीसीपीचे जे ऑफिस आसा थंयसर सगळ्यांनी जमचे आणि आमच्या चळवळीक हे गोंय सांबाळपाक आमी हो जो विडो उचललेलो आसा ताका पाठबळ दिवपा खातीर तुमी थंय मुजरत हजर रावचे अशी एक तुमकां सगळ्यांक कळकळीची विनंती. तुमकां दिसभर रावपाची गरज ना, 90 आमी मिनिटां फक्त 90 मिनटां, एक 1.5 वरां भितर 1.5 वरां भितर आमचे सगळे हे आसा तो कार्यक्रम आसा तो हे जातलो आटोपतलो. हांगा कसलेच तरेचे कितें म्हणटा ते म्हणजे लॉ अँड ऑर्डरचो आनी कितें तसले कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना. सगळे लोकशाही मार्गान शांततेन जातले. जशें आतां देवदास बाबान सांगला की आमचो सगळो प्लॅन प्रोग्राम आसा. फक्त कितें आसा, गरज आसा ती म्हाज्या गोंयकारांची की ह्या चळवळीक तुमी आमकां कसो पाठिंबा दिता तेचेर फुडली जी आमची कृती जी आसा ती अवलंबून आसतली. देव बरें करूं. ते बरें. ते फाल्यां उलोवया न्ही. आजची जी प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली विशेषतः
की फाल्याच्या कार्यक्रमा खातीर आवाहन करपा खातीर म्हण आसली की गोंयकारांनी जास्तीत जास्त पाठिंबो आमकां फाल्याच्या आमी आतां कशें जालें आमी सगळेच मुद्दे घेवन लोकां मुखार वयतात कळ्ळें न्ही म्हणून हे दोन प्रामुख्यान हे दोन प्रमुख मुद्दे एक कसिनो आनी एक 39A हे दोनूय मुद्दे आमी प्रामुख्यान आतां सध्या दामून धरलेले आसा सगळेच मुद्दे एट ए टायम जावंक शकना कॅरिंग कॅपॅसिटी ते आसा हय तो जो विशय आसा पळय सो 39A ही अत्यंत म्हत्वाचो आता आमी सध्या ताका टॉप पेजीर दवरला आणि Priority. कसिनोचेरूय आमची केस चालू आसा त्यामुळे हे दोन मुद्दे पयलीं जाता तितले बेगीन सुटावे करतले अन्य मुद्द्यांकूय आमी हात घालत आसा आणि एक बरी गजाल जाल्या की आमचो धावो जो मुद्दो आसा तो मुद्दो कसो आसा की सरकारी अधिकार जे जबाबदार आसा ह्या सगळ्या हाज्या खातीर तांकां धरप हो जो मुद्दो आमचो आसलो ताका अनुसरून कदाचित एक सरकारी अधिकारी काल TCP मिनिस्टराच्या अगेन्स्टूच उलोवपाक लागलेलो आसा आणि आमी ताचें स्वागत करता आणि आमी आवाहन करता की अन्य सरकारी अधिकारी जे कोण अशे दबलेले खचलेले पिचलेले जावं ऑर्डरींक भियेल्ले त्यांच्यानी आता उलोवपाक सुरू करपाक जाय कारण हे राजकारणी जे आसा हे सायनी करपाक तुमचो वापर करून घेता आणि काम जालें की फाल्यां सकाळी समजा कितें जालें जाल्यार सायन कोणी मारलेली ताका धर म्हणटले ही गोष्ट तांच्यांनी लक्षात दवरपाक अपोजिशन आसा न्ही आमचे ओपोजिशन येता एकंदरीत आता काल सुद्धा आमी उलो दिलो तेन्ना बऱ्यापैकी सगळे ओपोजिशन पार्टीचे थंयसर हजर आसले म्हणजे RG आसली फक्त आम आदमी पार्टीचो त्यांचो जो अध्यक्ष आसा तो दिल्लीक गेल्लो अदरवायज सगळे ओपोजिशन पार्टी थंयसर हजर आसले एनसी येल्लो तेन्ना थँक्यू